फाटले 24 वरांत 3 कडेन उजो लागलो. कांपालार परेड ग्राउंडाकडचे कोयराच्या राशीक उजो लागलो. फायर ब्रिगेडीन उजो रोखडोच आटापा हाडिल्ल्यान कोणाकूच कांयच जाल्लें ना. मडगांव मार्केटांत जोत्याच्या दुकानाक उजो लागलो. थंय फायर ब्रिगेड रोखडीच पावली. काणकोणा शाळा चालीर आशिल्ले नवे कदंबाक उजो लागलो. बस कारवार मडगांव रुटावेली. इंजिनांतल्यान धुंवर मारलो. कदंबा लासून काबार जाली. कोणाकूच कांयच जाल्ल्याची खबर ना. पणजे कांपालार उडयल्ल्या सुक्या कोयराक बुधवारा राती उजो लागलो. उजो लागपा फाटलें कारण मात नेमकें कितें तें कळ्ळें ना. फायर ब्रिगेडीन 2 फायर ब्रिगेडी घालून उजो आटापा हाडलो. पणजे महापालिका ते सुवातेर कोयर उडयतात. घडणुकेन कोणाकूच कांयच जाल्लें ना. मात ही गजाल पयली फावट न्ही. मडगांवच्या नव्या मार्केटांतल्या एका दुकानाक बुधवारा राती उजो लागलो. उजो रोखडोच आटापा हाडिल्ल्यान दुकानाचें चड लुकसाण जाल्लें ना. आमी टायमार पावले आनी पयलीं कितें लेडीज शूज शॉप भितर ल्हान तें लेडीज शूज शॉप आनी ताका वयल्यान एक देवाचें हें आहा तेजेर उज लागलो आनी तेणी एक एस्टिंग्विशन मारलो. इमिजिएटली हांवें एक एस्टिंग्विशन मारलो कित्याक तें काडूंक जाय म्हणून. ह्या खातीर आमी सदांच ऑफिसरा कडेन चीफ ऑफिसरा कडेन झगडटात. आमकां फायर ब्रिगेड एक मडगांव मार्केटांत दवरची म्हणून. आतां परत न्यू चीफ ऑफिसर तेजे कडेन आमी 3 फाटीं गेले आमकां बेगीन टाकी बांदून दी म्हणून. तरी पूण आमचें कोण आयकना. काणकोणा शेळा वाठारांत चालीर आशिल्ले कदंबाक उजो लागलो. उज्यान बस पुराय काबार जाल्या. इंजिनांतल्यान धुंवर मारपाक लागलो. ह्या घडणुकेन कोणाकच कांयच जाल्लें ना. बस कारवार मडगांव रुटावेली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंडेच्या सोप्याचो प्रस्न फाटले वर्सभर गाजूनय फोंडेचे पालिकेन आतां परत सोप्याच्या कोंत्रादाक पावणी करपाचें थारायलां. सोपो देंवोवपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. सोप्याचे वसुलीन फाटल्या वर्सा 34 लाखांचे गुड्डुलसांव जाला म्हूण विरोधी नगरसेवक आरोप करतात. इतले मजगतीं पालिकेन शाराक 36 कोटींच्या खर्चाचो वर्सुकी अर्थसंकल्प पास केला. फोंडे बाजारांतल्या सोप्याचो प्रस्न फाटले वर्सभर गाजत आसा. आतां परत सोप्याची पावणी करपाचें पालिकेन थारायलां. The SOPO auction will be decided in view of the new rates. That is, earlier we were operating on 20 and 10, but because we have now reduced the rates to 12 and 6, and detailed survey of the market has been conducted. So on that basis, we shall consult with the Directorate of Municipal Administration and fix the base price for the auction in the municipal area. 36 कोटी खर्चाचे अदमासपत्रक पालिकेन पास केले. लष्कराच्या ताब्यात आशिल्ली क्रांती मैदाना लागसारची जमीन पालिकेक दिवची अशी मागणी पालिकेन केल्या. It has approved the budget for the year 2015-16. While the income is estimated at approximately 38.6 crores, the expenditure is estimated at roughly 36.8 crores. सोपो प्रकरणात सुमार 38 लाखांचो घुसपागोंदळ जाला असो आरोप विरोधी गटाचो नगरसेवक शिवानंद सावंतान केलो. सोप्याची पावणी करपाची पद्दत रद्द करची अशी ताची मागणी आसा. जेन्ना 3 इन्स्टॉलमेंट भरनासतना ऑटोमॅटीक रिवोक जाता एज पर एग्रीमेंट बरयल्लें हांगा आनी तरी तांचो करेक्शन करता म्हणजे तें इलिगल जालें ना. ताजेर एक्शन घेवन जाय हेंच्यांनी. ते एक्शन घेयना कित्याक घेयना की तांच्यांनी सेटींग केलें कॉन्ट्रॅक्टरा वांगडा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.